डॉक्टर प्रमोद सावंत नावाचे झंझावातचे आमच्या साखरेन गेली 10 वर्सां 15 वर्सां जाली जे तुमच्या फुडारपणान तुमी एक मोठी करून आमकां दिल्या आनी आयज साखरेचे सुवर्ण नगरी जायत चल्ल्या. पळयता आमी प्रत्येक वेळार लोक येवन आमी हांगा रावया, आमकां बोटींग धाडपाक जाय, रेसिडेन्शियल जावपाक जाय, एक टावन पण पणजेची सगळी वेवस्था अशी आमच्या साखरे शहर जाला. म्हणून हांव सगळ्यांच्या वतीन सगळ्यांक आमच्या ताळयो मावचे दोतोराक सगळ्यांच्या वतीन अभिनंदन करता. आणि दोतोर म्हणटा तसो एक जागोची काणी जाल्लेली आसा, खंय म्हणटा तसो स्पर्श जाता तसो कमर जाता. फक्त एकूच हांव मागता, आमकां दोतोरान फ्री हँड दिल्लो आसा. गेल्या 15 दिसां पयलीं विथ द हेल्प ऑफ आमचे कावन्सिलर सुद्दां ज्यांची स्वताची थंयसर आसतना दोतोराची बिल्डींग आसा, दोतोरान आमकां सांगलें ज्या जाग्यार थंय घाण उदक चलता, गटर बीन सगळें ओपन आसा, ओपन लोकांनी थोड्यांनी अक्षरशः ओपन संडासाची पायपां सोडली आसा, थंयसर खंयच गळे करूं नाका. आनी खरेंच आमकां हॉनेबल स्कीमाचे इतले फ्री हँड आसता. आपणाक कसले त्रास जातले हें न चिंतता आमची भलायकी बरी जावपाक जाय म्हणून हांव सगळ्या लागीं मागता. गटर डस्टबीन आनी ओपन जे कचरो उडयता पळय त्या गजालींचेर जे आमी सामके स्ट्रॉंगली एक्शन घेता, तेजो तुमी फुडें येत जाल्यार तुमी एक कंप्लेंट करत जाल्यार आमकां खूब बरें पडटलें. जो अटल मिशन फॉर रेजिस्ट्रेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के अंदर अप्रूव हुआ था. ये प्रोजेक्ट के अंदर टोटल इस प्रोजेक्ट में अबाउट हम 4 स्टेज में इसको डेवलप कर रहे हैं. पहला इसका स्टेज अगर देखें तो पार्क का डेवलपमेंट है. जो इनिशियल एरिया जब हम रोड से नीचे उतरते हैं तो वो इनिशियल एरिया है. वहाँ पे ओपन जिम रहेगा, किड्स के लिए प्लेइंग फैसिलिटीज़ रहेगी, गजीबो रहेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था है, पार्किंग रहेगी. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के अंदर पूरा वॉकवे डेवलप किया जाएगा. जो हमारा पूरा वॉकवे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ गणपति विसर्जन पॉइंट से लेकर वहाँ एंड तक और लास्ट में गणपति विसर्जन पॉइंट को भी रिवैम्प किया जाएगा. अमृत मिशन 2 अच्छा अंतर्गत साखरी रिवरफ्रंट पार्क एंड गणपति विसर्जन पॉइंट साखरी म्युनिसिपालिटी आणि अर्बन डेव्हलपमेंट या डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा यांच्या अंतर्गत या प्रोजेक्टाचं फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर आसात. आमचे मदीं आसात साखरेचे नगराध्यक्ष बाय सिद्धी प्रभू, उपनगराध्यक्ष बाब दयानंद पुरेकर. सगळ्यात पयली 6 कोटीच्या प्रोजेक्टाचेर साखरी रिवरफ्रंट पार्क म्हणजे वाळवंटी रिवरा खातीर आमी जो रिवरफ्रंट तयार करता ताच्या फाउंडेशन स्टोना खातीर आमी हांगासर आसा. खरें म्हणजे आमी सगळे जाण भाग्यवान म्हणपाक जाय, कारण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अमृत मिशन या प्रोजेक्टाच्या सकयल 6 कोटी रुपया आमच्या साखरेंतल्या वाळवंटी रिवरफ्रंट पार्क हो करपा खातीर सँक्शन जाला. त्या खातीर हांव साखरे म्युनिसिपालिटी आनी अर्बन डेव्हलपमेंट ह्या दोगांयचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमचे चेअरपर्सन मॅम सिद्धी प्रभू उलयता आसतना साखरेंतल्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचेर कशा पद्दतीन काम म्युनिसिपालिटीचे आनी सरकाराचे सुरू आसा ते तुमच्या मुखार दवरलें. तुमकां घडये कदाचित याद जाता आसतली आमी साखरेंतले मेजर प्लॅनिंग 2016 कंप्लीट केल्लें. आनी 2016 कंप्लीट करता आसतना जेन्ना JSMCचो चेअरमॅन आसतना पणजे सिटीचे म्युनिसिपालिटीचे ओवरऑल पणजेचें प्लॅनिंग कंप्लीट केल्या उपरांत दुसरें जर खंयच्या शहरांतलें जर प्लॅनिंग कंप्लीट जाल्लें जाल्यार तें साखरेंतलें जालें. आनी त्या साखरेंतल्या प्रोजेक्टाचें कंप्लीट करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमी त्या प्रोजेक्टाच्या प्लॅनिंगाक घातलेले. आनी तें पुराय करता आसतना तुमी जर पळयशात म्हणजे बस स्टँड आनी टोटल ट्राफीक सर्क्युलेशन, सिवरेज पंप स्टेशन्स खंयचे रोयचे, सिवरेज कनेक्टिविटी कशी आसची, गार्डन्स खंयची डेव्हलप करची, साखरेंतलो फोर्ट डेव्हलप करपाचो, साखरेंतल्या म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग बांदपाची, वाळवंटी रिवरफ्रंट डेव्हलप करपाचो, पुलीस आउटपोस्ट डेव्हलप करपाचें आनी ताच्याच बरोबर म्हणजे ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ साखरे. साखरे कशें पळोवपाक वचत जाल्यार गोंयांतलें सगळ्यांत ल्हान शहर आनी त्या ल्हान शहरा पैकी ताका खूब ब्युटिफूल शहर करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली त्या प्लॅनिंगांत आसतल्यो. आनी आज एज अ आमदार साखरेचो म्हणून आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. इट इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रोजेक्ट आमी जे प्लॅनिंग पायपलायनान आशिल्ले ते आज पुराय जाता हें म्हाका